आनी जे लोकांचो इशू आसा तो कोल इशू जो आसा कोल पोल्युशन हो लोकांचो इशू आसा आमच्या मुर्मा गोवाच्या आनी ह्या मुर्मा गोवाच्या लोकांक इफेक्ट जाता. सो पयलींसून हांवें कोलाचे जो स्टँड घेतलेलो आसा पळय तो स्टँड म्हाजो तसोच आसतलो. स्टँड चेंज जावपाना कित्याक तो लोकांचो इशू आसा. पोल्युशन जाता लोकांक इफेक्ट जाता. आयज हांव सकाळी 11:30 म्हजी मिटींग आसलेली चॅरमॅना कडेन एमपीच्या चॅरमॅनाक हांवें सांगलें की एक बाबा जॉयंट मिटींग घ्या सगळे स्टेक होल्डरांक आपयला. ते अडानी आसा जिंदाल आसा तांकां सगळ्यांक आपय बाकीचे स्टेक होल्डर्सांक आपय. हे जे पोल्युशन आसा हे लोकांक जे हार्म आसा थंयसर म्हाजो स्टँड आसतलो कोलाच्या अगेन्स्ट पोल्युशन. सो म्हाजो जो स्टँड आसा तो अजून पर्यंत तो स्टँड आसतलो. हे पार्टी कडेन सुद्दां CMाक सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करतलो सर जे पोल्युशन जाता लोकांक जे त्रास जाता लोकांक ते कसलोच बेनिफीट मेळना. ते लोकल्सांक ते एम्प्लॉयमेंट मेळना. लोकल्सांक थंयसर बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. इवन थंय लोकल मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सींत मंथली हेल्थ चॅकअप सुद्दां जायना. ते बाकीच्या स्टेटीन आमी पळयता जंय कोल हँडलींग जाता थंय एवरी मंथ तेंचे हेल्थ चॅकअप जाता. सो अशें जेन्ना हे कंपनी जेन्ना बिजनस करता थंय कोल हँडलींग करून जाल्यार आमच्या लोकांक ते लोकल्सांक बेनिफीट मेळचो. सो हे सगळे प्रश्न आसा पळय म्हाजे ते पयलींसून आसा आनी ते म्हाजो स्टँड तोच आसतलो तुजे कडेन. जेन्ना तुम्ही कोल म्हणटा तेन्ना कोल जेन्ना डबल ट्रॅकिंग येता रेल्वे ट्रेन खूब इशू जाल्लो की तो एक कोला खातीर वाडटा किंवा कोल वाडयता तेकाय तुमी अपोज केल्लो. सो तेजेर तुमचो सेम स्टँड उरतलो. म्हाजो जो आसलेलो विशय आसलो तो कोल हँडलींग पोल्युशन जे जाता पळय कोलाचो तो अर्दो आसा आनी तेज्या लागून जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या लोकांक इफेक्ट जाता पळय तेजो म्हाजो स्टँड तसोच उरतलो. कित्याक म्हाका थंयसर लोकांक त्रास जावपाक ना. कित्याक आमी थंय पळयता लोकांक अक्षरशः खऱ्यांनीच थंय त्रास जाता कोलाक लागून. आनी हे हांव CMाकूय रिक्वेस्ट करतलो CMाकूय दाखोवन दितलो की बाबा थंय कशें त्रास जाता. सो हे मेन जो इशू आसा तो एमपीटीच्या चॅरमॅना कडेन रिक्वेस्ट केलेलो आसा आयज मेळून की बाकीचे सगळे स्टेक होल्डरांक घेवन एक मिटींग घेवन CMाक ती चॅर करून करपाक लावून आमी तेजो एक सोल्युशन काडपाक लागून. डबल ट्रॅकिंग हेजेर विचारता म्हणजे डबल ट्रॅकिंग जो आसलो तेजेर तुमचो स्टँड कितें आसतलो. पळय डबल ट्रॅकिंग तो आमच्या मुर्मा गोवासून काय लागना तो आमकां भायर लागता. म्हाका कितें आसा कोलाचो जो पोल्युशन आसा तो तेजेर म्हाजो स्टँड हांवें तुमकां क्लियर करता. तुम्ही असेंब्लीन कोलाचे तिकले बीन लायले आनी कोल नाकाच म्हटलेलो कोळसो गोंयांत नाकाच म्हटलेलो पण आतां तांकां आपूण विचार करपाचो अशी कित्याक टायम येयलो की विचार करपाचो जाय की नाका तो. हांवें तुमकां अजुनूय म्हाजो स्टँड सांगला की बाबा म्हाजो जो स्टँड आसता कोलाच्या बाबतींत तो अजून तोच आसा. पण तुमी तेन्ना नाकाच म्हणटाले कोल. सो अजून तो स्टँड आसा म्हाजो जो म्हाज्या मॅनिफेस्टो आसा तो म्हाजो मॅनिफेस्टो आसा म्हाजो. हांव तुका पार्टीचो स्टँड सेपरेट आसा म्हाजो स्टँड सेपरेट आसा. हांव तुका म्हाजो स्टँड सांगता म्हाजो मॅनिफेस्टोचो जाय जाल्यार तुका कॉपी दिता. म्हाजे मॅनिफेस्टो हांवें मेन्शन केलेलें आसा कित्याक जे आमचे कोलाक लागून जे पोल्युशन जाता पळय ते आमकां खंय तरी आमकां हँडल करपाचें आनी पोल्युशन फ्री आमकां पार्टीन जर आता तीच भूमिका ठेवली कोळसो तसेच कंटिन्यू केलं तर तुम्ही त्याका पुढे किती करतल्यात. पार्टी विश्वास आसा भारतीय जनता पार्टीचे म्हणजे CMाचे जो लोकांच्या हिताक लागून तो लोकांच्या बेनिफिटाक लागून अगेन्स्ट वचूंक शकना लोकांच्या. सो जेन्ना लोकांक त्रास जाता तेजेर सोल्युशन काडपाक लागून आय वील बी देर इन फोर फ्रंट टू गेट इट. थँक्यू.